आणि एक प्रश्न विचारलो मनोहर पर्रीकराक की माविन गोविंदाक जाका तूं करप्ट म्हणटालो पयलीं तेगेले करप्शनाचे इश्यूचेर कितें आनी ते जे स्कॅम आशिल्ले पावर सबसिडी स्कॅम तेजे बद्दल आमकां तूं सांग आनी ते तुवें कशें मान्य केलें काय त्या मनशांनी परत कशें घेतलें काय इंडियेक फ्रिडम जे आसा मिडियाक त्या फ्रिडमाक आमी आधार करतात आनी केंद्र सरकाराचो एक मंत्री इम्पॉर्टंट मंत्री डिफेन्स मिनिस्टर इज अ वेरी इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो ही कम्स इन द टॉप 5 मिनिस्ट्रीज जेन्ना एक डिफेन्स मिनिस्टर कॅनॉट रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ मिडिया टू क्वेश्चन हिम वी स्ट्रॉंगली कंडेम द रूड एंड मिसबिहेवियर ज्या तरेन मनोहर पर्रीकरान ताका सप्रेस करपाचो हांगा तो तेन्ना जन्म आशिल्लो काय ना हो प्रश्न न्ही हांगा प्रश्न जो मुख्य आसा तो जो प्रश्न त्या जर्नलिस्टान रेज केल्लो ताजें उत्तर दिवपाचें मनोहर पर्रीकरान ताका उत्तर दिलें ना हो बीजेपीचो नॅशनल म्हणजे नोबडी कॅन क्वेश्चन देम जो ताका क्वेश्चन करता एक तर ताका मारतात एक तर जिते आमी पयला महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकांत ते ऑथरांक कशें मारले आमी पयला JNU आनी हैदराबाद युनिवर्सिटी आनी FTI इन्स्टिट्यूटाक जेन्ना तेणी क्वेश्चन केले तांकां कशें तेणी एंटी नॅशनल केले जो मोदी आसा तेणे ह्या मनोहर पर्रीकराच्या ह्या एटिट्यूडाक कारण हो एकूच इन्सिडेंट ना पयर 70 तो एडिटरांक सांगता तुमी जर हे करपाचे जाय सगळे इश्यू हे करपाक जाय तुमी कपडे काडून नासा म्हणून तुमी नागडे जायात असो वल्गर शब्द देशाचो डिफेन्स मिनिस्टर यूज करता म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान ताका जर थोडो सुद्दां रिस्पेक्ट आसा डेमोक्रेसीक आनी फ्रीडम ऑफ मिडिया देन Manohar Parrikar should be sacked immediately because as a defense minister and he is holding this top position, he cannot humiliate, he cannot use this vulgar language for the editors, he cannot suppress the voice of any journalist. So the Congress party also strongly condemn both and demand with the Prime Minister that he should be immediately sacked because as per the Indian constitution he is not working. Indian constitution प्रमाणे तो काम करना and with his all this body language आमकां दिसता की मनोहर पर्रीकर is frustrated. BJP party frustrated जाल्ली आसा. They have lost the balance. The BJP leaders have lost the balance आणि ते सैराभायर जाल्ले आसा तांकां खबर ना खंयच्यान कितें करप तें because आज प्रत्येक वयते लोकांक जनता तांकां हेट करपाक लागलेली आसा जनता तेंचेर विटलेली आसा तेंच्या फटिंगपणाक विटलेली आसा आनी एक फटिंगपणाचो कळस त्या BJP पार्टीन परत लायलो आसा.